तेजपालाच्या लैंगिक अत्याचाराच्या केशींत क्रायम ब्रांच आता हॉलिवूड ॲक्टर रॉबर्ट डी निरोची जबानी घेवंक सोदता। थिंक फेस्टांत तेजपालान हे कथीत कर्म केल्ले। ते फेस्टांत डी निरो वांटेकार जाल्लो। पिडीत चली ताचे बरोबर आसताली। क्रायम ब्रांचीन डी निरोक प्रस्न धाडल्यात, मात तो जबानी दिवंक फाटीं फुडें जाता। ताका ती मिडियांतल्यान जाहीर जाल्ली नाका। सुत्रां सांगता ते प्रमाण चड करून हेच म्हयन्यांत तेजपाला आड आरोपपत्र घालतले। तेजपाला कडच्यान जप्त केल्ले इलेक्ट्रॉनिक गजालींचो फक्त फॉरेन्सिक रिपोर्ट येवपाचो उरला। तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाच्या लैंगिक अत्याचाराची केस हाय प्रोफायल जायत चल्ल्या। आता ह्या केशी कडेन गोंयचे पुलीस हॉलिवूड स्टाराचो संबंध जोडटात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हे केसीत क्रायम ब्रांचीन केल्ल्या प्रश्नांक जापो दिवंक हॉलिवूड स्टार रॉबर्ट डिनेरो फाटीं फुडें जाता। आपणे क्रायम ब्रांचीक दिल्ली जबानी मिडिया कडेन पावन जाहीर जाल्ली ताका नाका। ताची जबानी जाहीर जावपाची शक्यताय न्हयकारू नजो अशें पुलिसांनी ताका पयलींच स्पश्ट केलां। कारण साक्षीदार पुलिसांक दिता ती जबानी कायद्यान आरोपीच्या वकिलाकूय दिवची पडटा। तरुण तेजपालाचे केसीत क्रायम ब्रांच कसलीच रिस्क घेवंक तयार नात। चवकशेत बोते उन्नय म्हूण सगळे वटेन आनी सगळे गजालीची चवकशी करतात। ताका लागून पुलिसांनी हॉलिवूड स्टार रॉबर्ट डिनेरोक कांय प्रश्न धाडल्यात। तेहलकान घेतिल्ल्या थिंक फेस्टांत तेजपालान हे कथीत कर्म केल्लें। ह्या फेस्टांत रॉबर्ट डिनेरो वांटेकार जाल्लो। रॉबर्ट डिनेरोक आदार करपाची जबाबदारी हे पीडित चलयेचेर आशिल्ली। थिंक फेस्टांत आसतना ते चलये बरोबर उलयतना ते टेन्शनान दिसताले काय कितें असो प्रश्न क्रायम ब्रांचीन डिनेरोक केला। थिंक फेस्टांत ते चली केन्ना केन्ना कितें कितें करताले ताची माहिती पुलिसांनी डिनेरो कडच्यान मागल्या। ती माहिती क्रायम ब्रांच उपरांत चलयेन आनी आरोपीन दिल्ल्या जबानी कडेन तपासून पळयतले। हे केशीत रॉबर्ट डिनेरो धाडिल्ल्या प्रश्नांक जापो दितलो म्हणपाची आस्त क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांक दिसता। मात रॉबर्टान तशें स्पश्ट संकेत अजून दिल्ले नात। इतले मजगती लैंगिक अत्याचार केसीत हो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार पुलीस आरोपपत्र घालपाची शक्यताय आसा। तेजपाला कडल्यान जप्त केल्ल्या गॅजेटांच्या फॉरेन्सिक रिपोर्टाची पुलीस वाट पळयतात। घडणुके उपरांत तेजपालान वापरिल्लो मोबायल, लॅपटॉप सारकिल्ल्यो वस्तू पुलिसांनी जप्त केल्ल्यो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। भंडारीचा भाज आता नोकऱ्यांनी प्रमोशनाकूय आरक्षण मागता। इतलेंच न्ही, मेडिकल इंजिनियरिंगा सारकेले वेवसायीक कोर्सांनी समाजाक आरक्षण जाय। गोमंतक भंडारी समाजाच्या क्षतिपूर्ती निमतान आयतारा फोंड्या महामेळावो जालो। मेळाव्यांत हे थाराव घेतले। सरकारान हालींच ओबीसींक शिक्षण आनी नोकऱ्यांनी 27% आरक्षण जाहीर केलां। भंडारी समाजान आयतारा फोंड्यात समाजाचे शक्ती प्रदर्शन केले। समाजाचो हजारांनी लोक एकठांय आयिल्लो। मेळाव्याक राज्यपाला सयत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी हेर फुडारी आयिल्ले। भंडारी समाजाचे नोंदणीक 100 वर्सां जाल्ल्यान हो मेळावो जालो। मेळाव्यात भंडारी समाजाक 27% आरक्षण जाहीर केले म्हूण मुख्यमंत्री आनी समाज कल्याण मंत्र्याचे उपकार मानले। सरकारान 4 दीस फाटींच ओबीसींक शिक्षण आनी नोकऱ्यांनी 27% आरक्षण जाहीर केला, मात तितल्यान जाल्ले ना। Gomantak Bhandari Samaj has been actively working to bring about positive changes in the lives of the people belonging to this community and to society as a whole. कल्चर टिकता असताना कितें तरी मनीस सॅक्रिफायस करता आनी त्यामुळे कल्चर असत किंवा धर्माचे राखण असत दोनूय तुमच्या समाजात भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन दिल्या, त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता। अशेंच तुमची प्रगती जावची, अशेंच तुमचे गोंयच्या हातून कॉन्ट्रिब्युशन आसचें। भंडारी समाजाक हांगसर राज्यांत ओबीसी मेळ्ळी, केंद्रांतूय ओबीसी मेळ्ळी। जवळ जवळ 27% रिजर्वेशन जे आसा ते ऑलरेडी गेल्या आठवड्याक डिक्लेअर जाल्ले आसा। येणाऱ्या एक 10-15 दिवसांत ताची कार्यवाही सुरू जातली। ही लोकल ओबीसी आणि सेंट्रल ओबीसी तुमचे सगळ्यांच्या सहकार्यान हे दोन्ही गोष्टी जाल्ले आसात आणि तातूंतले थोडोसो खारीचो वांटो उचलपाचें काम समाजान आमकां दिलें, त्या बद्दल खरोखर हांव समाजाचो आभारी आसा। 100 वर्स साजरी करता आमी, पूण आमी पळयात आमी खंय पावले। लक्षांत दवरात, तुमी जर शिक्षणा बुडवयतले जाल्यार सोरो पिवपाचें सोडात। आयज रुद्रेश आसा, सगळे ठरयात की आमी सोरो सोडटा म्हण आयच्यान, जाल्यार तुमी भुरग्यांक शिकोवप वयतले। कित्याक तुमचें जें उत्पन्न येता तें भुरग्यांक पावना, तुमी ते भायल्या वर्कर्स करता। तुमचे जे आसा तकली ते विचार वाडपाचे तो सोरो खावन वयता, त्यामुळे किडनी लिव्हर जावन मरतात। आम्ही ज्या धर्मात जन्म घेतला त्या धर्मात विविध जाती आसा, विविध ज्ञाती आसा, पण ते सगळे एकठांय येवपाक कारण हे एकूच आसा, आमी भारतीय।
आणि तोच उद्देग मनात दवरून जर आमी काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता जे देशात अजून बसून आमकां मेळूना ते मेळूंक शकता हे आज आमी दाखोवन दिल्लें आसा. विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. शेकोटी साहित्य संमेलन फक्त पेडण्यापुरतेंच दवरचे परस हेर गांवांनी व्हरूं येता अशें सभापती राजेंद्र आर्लेकाराचें मत. राजभास खातें आनी कोंकण मराठी परिशदेन घडोवन हाडिल्ले शेकोटी साहित्य संमेलनांत तो उलयतालो. संमेलन आयतारा सोंपलें. पेडण्या धारगळे शांतादुर्गा देवस्थानाच्या वाठारांत हें संमेलन जालें. हे साहित्य संमेलन केवळ या गावात न होता अन्यत्रही होऊ शकतं अशी एक आशा, असा एक किरण, अशी एक अंधुकशी आशा आपल्या सगळ्यांच्या मनात जागवूनही गेलेली आहे. पण गोमंतकामध्ये आम्ही जो नाच करतो तसंच म्हणूया आपण, हा नाच कोणीही कितीही टीका केली, कितीही अडथळे आणले, गोमंतकाची राजभाषा व्हावी, मराठी व्हावी यासाठी जे प्रयत्न झाले त्यामध्ये जे अडथळे आले ते अडथळे पार करीत आमचा हा शारदेच्या प्रांगणातला नाच नृत्य चालू आहे, अखंड चालू राहील अशी माझी गोष्टी मनमुराद करायच्या, ही अतिशय सुंदर कल्पना आहे शेकोटी साहित्य संमेलनाच्या मागची. आणि ही मला तरी आत्तापर्यंत कुठे पाहायला मिळालेली नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण जोडतो किती लोकांना. आजही खेड्यापाड्यात शेकोटी पेटवून लोक बसतात आसपास, कितीतरी जुन्या काळापासून असे बसत आलेले आहेत. त्या सगळ्यांशी एक प्रतिकात्मक रीतीनं आपलं नातं आपण जोडून टाकलं आहे. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.